परिशुद्ध आत्मो जावन आसा जो देवाच्या भुरग्यांक शिकयता आनी उगडास करून दिता. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे परिशुद्ध आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. देवाचो पूत जो जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत ताचे वरवीं देवाच्या भुरग्यांक देवा बापा सोरशी हाडूंक जबाबदारी जावन आसा परिशुद्ध आत्म्याची. 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुतान सांगलोलें तें सगोट आमच्या मनांत हाडून आनी आमकां सगळें शिकोवन परिशुद्ध आत्मो आमकां निश्कोडोवंक देवाची भुरगीं करता. जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो आसा फकत तोच एकलो हेरांक देवाच्या पुतान सांगलां तें शिकोवंक शकता. तशेंच फकत जाका परिशुद्ध आत्म्याची परिपूर्णताय फावो जाल्या तोच परिशुद्ध पुस्तकांतल्या उतरांनी लिपोवन दवरलोले दैवीक खूट उगडापे करूंक शकता. कित्याक सगळीं देवाची 7 उतरां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्यांत. सगळें परिशुद्ध पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निठायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. परिशुद्ध पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां तें हेर कोणूच विवेकान समजूंक शकना. देखून फकत परिशुद्ध आत्मो आसलेलो मनीस देवाचें उतर विवेकान समजून ताचो खरो अर्थ शिकोवंक शकता. कारण त्या मनशा ताईं आसलोल्या परिशुद्ध आत्म्यान ही कोरणी करची. परिशुद्ध आत्म्या शिवाय देवाचें उतर शिकोवंक वो मनांत हाडूंक शकना. सोर पदवीदाराच्या ग्रंथांत सोदून काड आनी वाच. हांतलो एकूय थंय ना जावचो ना. आपले जोडयेचे सांगातिणी शिवाय एकूय आसचो ना. कारण ताच्या तोंडान असो हुकूम घाला ताचेच स्वासान तांकां एकठांय केल्या. जेन्ना आमी देवाची जोडयेचीं उतरां जीं जायत्या सुवातांनी परिशुद्ध पुस्तकांत शिंपडलोलीं आसात तीं जोडटात तेन्ना आमकां दैवीक खूट शिकयता तो जावन आसा परिशुद्ध आत्मो. फकत जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो आसा तींच देवाची जोडयेचीं उतरां जोडूंक शकतात. देवा बापान शिक्को मारून दवरलोले देवाच्या राजाचे कुटांचे शिक्के फोडून उगडापे करून दिता तो जावन आसा परिशुद्ध आत्मो. जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो आसा तो देवाचें उतर ओत्मीक अर्थान विवेकान समजूंक शकता. जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो ना तो देवाच्या उतरांची संवसारी अर्थान समजोणी दिता. ज्या मनशांक आत्मो मेळूंक ना तीं देवाच्या आत्म्यांतावन येतात तें घेनात. हें तांकां एक पिशेपण आनी तीं तें ओळखूंक शकना. कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ह्यो वस्तू तपासून काडूंक जाता. पूण ज्या मनशांक आत्मो मेळ्ळा तांच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ तपासून थारावंक जाता. पूण ह्या मनशाचो अर्थ कोणाच्यानूच थारावंक जायना. जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो आसा तो आमकां स्वताच्या उतरा वरवीं सासणीक जिविताक पावयता. जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो ना तो मनशांक फटिंगपणा वरवीं नासाक पावयता. देखून देवाच्या निर्मणान फोटीचें बोड तांचेर देंवता आनी अशें ती फोट मानून घेवंक पावतात. हे पोरी जाणी सोत मानून घेतलें ना
पूण खोटेपणाची सेवा करून वेचून काडले ती सोगली कास्तीच्या फर्मोणाक सांपडटली. त्या पासत भावा भयणीनो, आमी सोत आनी फोट तें विवेकान ओळखून घेवंक परिशुद्ध आत्म्यान ओडलोलीं जावंक. परिशुद्ध आत्मो आमकां सोत शिकयता. आमकां सोत कळोन येतोलें आनी सोत आमकां स्वतंत्र कोत्तोलें. त्या पासत आमचे तांय तिकाण करून आसलोल्या परिशुद्ध आत्म्याक दूख वडवडे दिन आसतना रावूंक चोत्राय दोरात.